पय आंटी खंय एक फातरीचेर खंय बाबडी कपडे धुता खंय. कोणत्या साहेबाची वड ही म्हाका दिल्या पाहिजे न्ही कोणत्या साहेबाची ते पयशे बाई गॉड ब्लेस बाय गॉड ब्लेस यू. अवी आता कितें तरी गाडयेचे पार्ट्स कितें व्हरपाक येयला आनी म्हाका पय रोडार उबे दवरला. अवी सावकाश. सो गायज पयल्यात न्हू लायफ कितली डिफिकल्ट आसता ती. आमी यांग आसा यो आंटी यो हे पय बिस्किट्यो घालता पय ह्यो आंटीचो कोको खंय. आनी तुजे कडेन कितले आहा सुणी. 3 कोको आसा 3 कोको आसा. माझ्या नुसते ओय येतात हांव कितें स्ट्रीट डॉग. न्हू पोसता मागीर हांव म्हाका इल्लें खाता तांकां. पण आमची आंटी काय बरी ती. आंटीक रांदपाक जायना तरी आंटी कितें करता आपणा कडेन 2 बिस्किट्यो आहा जाल्यार ती पयली सुण्यांक घालता मागीर आपूण आंटी जेवता. तांकां घालिना जाल्यार तिचे कडेन जेवण वचना खंय. म्हाका नंबर ते पोसता कोता म्हणजे आमकां दी पळय कोको खाता म्हजो. ते 2 कोको लोक मागता 7 घेता रातच्या. हा पय आंटी खंय एक फातरीचेर खंय बाबडी कपडे धुता खंय. हे पय हांगासर चुरचुरे बाबडेचे. हे पय हांगा खंय ती कपडे धुता. बाय ना आम्ही हांगा केन्ना येता क्लासान घालून दी मगे. ना माझ्या वाट्याचे हांगा दोर त्याच्या वाट्याचे हांगा दोर आणि मागीर केन्ना येयलो एक ग्लास घालून दी तू पिया पोट भरून आणि हाडया तुका आणि म्हाका आमचे तू पो नाका तू तुझ्या पोटाक आता सध्या खा पिया. इतले पोटको आनी एक कांय नाका फकत केन्ना ही कॉफी 2 ओके वय कर मागीर. केन्ना न्हू बाय आतां पयशे ते दी ओके वखदांक लागून. वय कित्याक न्हू बाय हें पळय जाणा कळ्ळें आंटी आमकां. हें हाताची 2 न्हू आसूं आंटी टेन्शन घेवं नाका आमी आसा न्हू तुज्या वांगडा. कित्याक टेन्शन घेता. कितें न्हू बाय रिक्षा कितें जाय जाणा खबर आसा. बाबा बॉस अबे बसलो मगे तुझ्या वांगडाच बसलो. हिंगा बस रे बाय काय पडले. तू म्हाका सांग तू म्हाका केन्ना आता बरें रांदून दितली. आवय पांयां पडटा कितें पळय कितें आहा जाणा तुमकां सांगता तिका रांदपाक जायना जाय. तिका उबे रावोंक जायना जाय म्हणून तिका रांदपाक जायना. तिचे तेच प्रॉब्लेम तिका न्हू तुम्ही कितें म्हणटा ते कितें हाडून दिले चिकन बिकन न्हू ती शिजयतली कशी ना तोल्ले नाका जायना तेका कितेंच जायना. आणि मेन म्हणटा न्हू तुमकां एक स्पेशल मेसेज दिता केन्नाच कोणाक हेल्प करताय न्हू फुडल्या मनशाचे न्हू इंटेन्शन सोदीत बरें आसता. तो बाबडो न्हू केन्नाय 1 रुपयाचे आपणाक कितें मेळटा काय म्हणून पळयता. बट ही माझी मेसेज तुमकां सगल्यांक जे तुम्ही फुडें हेल्प करूंक सोदतात पळय तेंकां माझी व्हिडिओ पळोवन तर मोटिवेट जावन कोण हेल्प करूंक सोदता न्हू तेंकां सांगूंक सोदता केन्नाच सील ओपन आसलेले कसलेच पदार्थ हाडून कोणाक हेल्प करूं नाका. फॉर एक्झाम्पल फिश फॉर एक्झाम्पल चिकन असले केन्नाच हाडू नाका. कित्याक जाणा 1 मिनिट राव आंटी कित्याक ते तुमकां सांगता आयज काल न्हू संवसारान अशे लोक आसा खबर आसा फुडल्या मनशाक तर कितें जायत न्हू तुवें हाडून दिले आनी तिका मारून उडयलो जस्ट बिकॉज ऑफ अ प्रॉपर्टी. अशे लोक आसा उलोवपाक. सो ऑलवेज रिमेंबर तुम्ही कितेंय दिता न्हू हेल्प करपाक सील पॅक हाडून दिया हेल्प करपाक. ऑलवेज रिमेंबर नाल्यार हे बॅग फायर जावपाक न्हू 1 सेकंड लागना. हे सारखे उलयला न्हू जाल्यार कॉमेंट करून सांगा हांवें. आनी आंटी तू हांव आसतना ते आसतना केन्नाच टेन्शन घेवं नाका. आमी सोदीत आसा हांगासर. आनी हे मागीर रातचे दोई साडी घालून अशी दूध आंटी हे रोजरी बद्दल कितें ते सांग न्हू म्हाका कितें म्हणटा कित्याक
पळय पळय वो एक फोन ओके दा Santa Maria Jumpi naman tuka. एक बाईक ओके एक मागच्या एक बाबा त्याचा लेंपका पॉइंट ओके द्वितीय पॉइंट ते म्हणटाली ती म्हणटा म्हापसा एका बाबान आपणाक हेल्प केल्ली ओय. व्हिडिओ पळयल्ली म्हणटा तेणी होय व्हडले तांदूळ पीठ च्या कॉफी एवरीडे दूध त्याची गोटकार त्याची माय आणि बाबा हाडून दिते आता ती लंडनाक हा तुम्ही लंडनसून तरी माझी व्हिडिओ पळयता न्हू ही तीच आंटी तुम्ही थोडे दीस पयलीं येवन तिका हेल्प केल्लो पळय ते ही तीच आंटी आयज सद्या परत एक गरज आसा सो प्लीज तुम्ही तुमचे कडेन व्हिडिओ पावता जाल्यार इट वील बी अ ग्रेट हेल्प मागीर ती लंडनांतल्यान फोन करता हा खबर व्हेरी गुड घेता मागीर आनी ती जे आमी पयस आहा आमचे पासत माग तांकां मागता एक म्हाज्या पुताक म्हाज्या माय पायक मागता म्हाजी माय आनी एक सगळीं कोण पळय म्हाका पावता तांकां सायबीन माय जेजूक सांगना तुज्या आसऱ्या खाता तांकां सांग हे बसून माग ते अशें गोंयानूय घालतात होय ही म्हाका रोज तेणी हाडून ती गेल्या पळय ती आनी ही सायबिणीचे हांवूय तुका एक हाडून दितलो बाबा जाय जाय हे पळय दिता हे पळय कितल्यो आय गोंयच्या सायबाची वड ही म्हाका दिल्या पळय तेणी गोंयच्या सायबाची दिस हुंय वील रिमेन विथ मी फॉर एव्हर पळय हुंय ब्लेसिंग्स दिल्या ब्लेसिंग्स हुंय आसून ताका उलम मार गोंयच्या पाय ओल्ड गोवाची ती ह्या खातीर येतात आमी फुडें सरतात ह्या खातीर आनी कांय ना कोंडे घाल हुंय तुका कसलेंय बी जावं आस रातचो वचूं दोनांक वचूं तिनांक कितेंच तुका दिसपाचें ना कित्याक हो दीस जेजूक एका पॉयंट पावताय गोंड्याक घाल कांय ना बायेक जाय आनी एका बायेक दिता पूण नाका थोडे म्हूण ना बाय हो पळय खंय तुका पयलेच सांगलें फकाणां कोत्ता बाय मातशें आगे तुजे कडेन दवर मागीर दी म्हाका दे बाबा तेका वचून हय आमी भायर सरता आमकांय तुका केन्ना फोन करता हय हय तर फोन करतलो मगे हांव तुका म्हाका कितें येता कितें पयशे दिता तुका हांव केन्ना पळय हे पळय हे तुका बारीक थोडे कितें आहा म्हज्या बॉल्सान पळय दिता आनी चल्ला हांव कितें बाबा हे 10 रुपया म्हाका दवरता पळय इती वळ हे पळय मॅच मोडटा पळय मॅच मोडटा आसूं गे काय ना हाडया तुका व्हडलें नाका दवर ते दवर तुका सद्या पयशे बाईक येसां तुका कितें तुजें वॉक हाड हांव नेक्स्ट टायम परत येतलो तुका परत हेल्प करून दिता होय नाका आनी आनी ते तुज्या वांगडा आसात तुजे चेडूं आनी हांव आसा ते आनी पुताकी आसात तुका ना बांदार काय हांव फकाणां करता ना बूत बूत म्हणजे
खरोखर चल बाई चल नाही पयस कित्याक ते लागता म्हणजे चार्जर बिजर तुझं सारखो वय चल ना फुल वायरिंगाक येयलाय पळय हे. कित्याक बाय नेवे करचे पडटले कितें न्हू अवी मातशे हे आहा ते प्लीज हय. आमचो कोण आहा सोयरो तें ताल्ली गांवांत तेचो गो कितें जाल्यार आपयतात बाबा बाईक वचून हय, हय. कित्याक तू आता भायर सरतले मो या आफ्टर समटाइम पयलीं कितें खा हय खा कितें तरी अरे जेवंक नाय ना, जे तरी ती जेवंक ना तूय जेवंक नाय गे तुझे चल चल हय जेव बाईक घेत नाही यो येता नाही कितें आमी येतली थोड्या दिसांनी केन्ना फोन कर फोन करतो ना आंटी बेसा होती वय. आनी बेसा होती मगे आमकां हात जोड असो वय गॉड असो गॉड ब्लेस बाय गॉड ब्लेस यू ध्यान कफे इज गुड थँक्यू सो मच ध्यान बेसा चल. तांकां भेटून धाडला तांकां येपाक नाका कितें पयशे ओके आ? नो प्रॉब्लेम हांव येता थोड्या दिसांनी येतलो परत वय बाय चल चल. चल मातशें तूं हांव ना जाल्यार ते कोण ना कोण येतलोच येतलो बाय वसाय हा टेन्शन घेऊ नका बाय बाय पावतो खत आंटी Call आमी करता. पावली म्हूण हा ओके कॉल करता तुका वय. बाबा वसाय सुद्दां वसा हय हय आमी स्लो वयता पावतो खत पावले येस 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 तुम्ही आता पोट भरून पयलीं जे जेवात पावतो खत सुसेगाद चल बाय बाय सो गायज आमी पळय थंयच्यान भायर सरोन अवी आतां कितें तरी गाडयेचे पार्ट्स कितें व्हरपाक येयला आनी म्हाका पळय रोडार उबें दवरला गाडी राखपाक एवरी टायम म्हाका तेंच करता तो गाडी राखपाक रस्त्यार दवरता आनी आपूण वयता आनी अर्द्या वर येत ना फक्त गाडयेचे पार्ट्सूच सोदता कितें म्हणून तो वाज अशे हे पळय हांव आतां एग्जॅक्ट हांगासर आसा पळय विशाल मेगा मार्ट हा फुडल्यान आनी हे पळय रोडाचेरूच आहा पळय येयलो कितें म्हणटा बस अवी चौकात कर मातशी म्हाका डॉमिनोज वॉल्कॅनो पिझ्झा खावंक जाय तो बंद पडला खंय ना रे, ट्राय करला कोणी ना आसा तो मागीर पळोवया चल पयलीं हांव वयता ते फ्रेंडांक घेवन येता काम म्हाजें पळय माझी पिझ्झा वॉल्कॅनो पिझ्झा हॅलो ब्युटिफूल पीपल हाव यू डुईंग आणि आय होप ऑल आर फिट अँड फायन आयचो ब्लॉग पयला आसतलो न्हू तुमी आंटी बाबडी कशी सर्वायव करता ती तिका कोण ना प्लस ती कुत्र्यांक एनिमल्स तेंकां तिका खूब लायक 3 कोको आहा खंय तेजे कडेन आनी स्ट्रीट डॉग्साक ती काय बरी जेवण घालता आनी फिल्स रियली गूड आनी आयच्या ब्लॉगान तुमकां सांगूंक सोदता ज्ञान झाडणे वाले बहुत रहते हैं आनी मेन म्हणटा ते आपणाचो ओपिनियन दिवपाक सगळ्यात फुडें सरतात पूण हेल्प करपाक कोण आसना कॉमेंटां येता तुमकां कोण दिता पयशे हेल्प करपाक इतलो टायम तुमकां कसो मेळटा आमकां मेळटा कित्याक तुमकां मेळना म्हणून म्हणजे तुमी जे हेल्प करूंक सोदिना न्हू तुमी गुवांतलो पडलेलो कॉयन पासून काडून हाडून दवरतले घरांत तसले पण आमी कितें करता आमी भायर सरोन दुसऱ्याक हेल्प करता म्हाका खूब अशे कॉमेंट येयल्लेले आसा तेंच्या वाड्या वयल्या लोकांचे फॉर एग्जाम्पल बरें आं वायट न्हू बरें कॉमेंट येयला यू आर डुईंग अ गुड थिंग गॉड ब्लेस यू बट आय वॉन्ट टू टेल यू अबावट हर कितें तिजें कितें तरी आसतली हिस्ट्री जॉग्रफी न्हू कितें तरी आसतलें बॅड थिंग गुड थिंग कितें तरी आसतलेंच न्हू सगळ्या मनशा फाटल्यान कितें ना कितें स्टोरी आसताच आमकां कांय खबर ना न्हू थंय वचोन नेबरांक वचोन विचारीत जाल्यार सांगतली कळटलें तशें आसता न्हू तें
बट कितें हांव तुमकां एक मॅसेज दिवंक सोदतां, तुमी सगळे तेवटेंतले लोकांक मॅसेज दिवंक सोदता. ती आतां जाणटी जाल्या बाबडी. तिचे दीस कितले आहा, तिची राती कितल्यो आसा, कितलो टायम आहा तिचे कडेन ह्या संवसारान. वी डोंट हॅव एनी नॉलेज अबावट इट. जितले आहा तिचे कडेन टायम, जितली ती जगता तितलो तिका जगो न्ही सुशेगाद. वी आर ट्रायंग टू हेल्प हर. तुमच्या कोणाक वायट दिसता आमी तिका हेल्प करता जाल्यार आय एम रियली सॉरी. म्हाजें इंटेंशन तिचे बद्दल सदीत बरेंच आहा. तुमकां बरें दिसना हांवें तिका हेल्प केल्लें, स्टील ओके. परत तुमकां सांगता, कितले दीस आसता बावडे. खंय ना खंय केन्ना ना केन्ना देव बाबडो तिका हें करतलो, व्हरतलो. बाबडी जाणटी, तिचे कितले दीस आहा कितले ना, टायम कितलो आहा तिकाच खबर ना. जितलो तेंप ती बाबडी थंय आसा तिका सुकून से रहने दो. तिका सुशेगाद बाबडेक रावोंक दिया, सोडून घाल आसूं. ग्रजीस ते श्राप घेवन जाणट्यांचे खंय वचोंक जाय न्हू. सारकें. थंय कितें म्हण करूंक जाय. म्हाका खबर आहा एवरीबडी हॅव दे प्रॉब्लम्स. तिचे कितें ना कितें, ती खंय तरी बरी आसतली, ती खंय तरी वायटूय आसतली. बट स्टील कितल्या म्हटल्यार बाबडी ती जाणटी, खूब जाणटी. ती सारकीच बाबडी खुबूच तेच्या पांयांक धोपरांक तेच्या उदीक आनी तेका खूब त्रास, भेणांक त्रास, जेवपाक खावपाक. आयज खंय एक घे म्हणून हांगा गोंयान पावस पडला तुमकां खबर आसा, आनी तिच्या घरान खंय घे म्हणून उदीक येयला. म्हाका सोनिया सांगतालें आयज घे म्हणून तिच्या घरान खंय उदीक येयला. तें आतां साफ करतली ती बाबडी. कित्याक तिचें हें सोडून घाल आसूं. तुमी आनीक कितें चिंता बरें न्हू. हय. आनी पयलें आसतलें न्हू तेणी म्हाका एक रोझरी दिल्या. हांवें न्हू ती बरी रोझरी धुल्या बिल्या बरी. 22 वर्सां पयलींची न्हू ती, 22 years ओल्ड खंय ती. आनी तिका धुल्लो बिल्लो लागून ती लोळलेली. हांवें धुल्या आनी मागीर खंय दवरल्या गो आग ती. हे पळय हांगासर तुमी पळोवंक शकता, फाटल्यान दवरल्या सारकी येता हेजे कडेन. तो घोटेर आहा पळय, त्या घोटेरा कडेन अशी लावन दवरल्या हांवें. सुकता, सुकल्या काय मागीर हांव ती घालतलो न्हू. तिणें म्हाका कितें म्हटलें दिता आसतना, दीस रोझरी वील प्रोटेक्ट यू. इट फील्स रियली गूड आमी न्हू भायर सरता अशें आशेन न्हू कितें आमकां कितें मेळटलें म्हणून, पण जाणट्यांचो आशिर्वाद घेवन न्हू इतलें बरें दिसता. आनी तितलें बरें आनी केतूनच दिसना. आय एम फिलींग रियली गूड की जाणटे अशे हात दवरता आनी म्हणटा गॉड ब्लेस यू. येस, गॉड ब्लेस यू म्हटल्यार न्हू इतलें बरें दिसता. आनी खंय तरी हांव म्हाज्या फॅमिलीकूय प्रावड फील करता. म्हाजी मम्मी डॅडी हे यूट्यूब चॅनल पळयना, केन्नाच पळयना. आनी दोज हू नो माय पेरंट्स आमच्या वाड्या वयले लोक, हेज्या न्हू अंकिताच्या न्हू, म्हाज्या वाड्या वयले लोक तरी विडियोज पळयता न्हू जाल्यार म्हाजी मम्मी डॅडी ते मोबायल बिबायल दे आर नॉट इंट्रस्टेड, यूज करिना. सो म्हाज्या वाड्या वयले कोणूय हे विडियोज पळयता न्हू जाल्यार प्लीज गो एंड शो इट टू माय मॉम एंड माय डॅड. मम्मी डॅडीक दाखया की हांव कितें करता पळय तो. कित्याक हांव तिंकां कांय सांगिना असलें. ती आपणाच्या हेतूनच आसता बाबडे. तुमी सांगा कोणाक सांगचें काय हें दिसता जाल्यार नो. आनी दीस इज नॉट द एंड. आय वील गो आउट, आय वील कीप डुईंग थिंग्स फॉर पीपल. आय वील ट्राय माय लेवल बेस्ट जाता तितलें हांव ट्राय करतलो फुडें सरपाक, कितें कितें करीत रावतलो. म्हाज्या फ्रेंडांनी म्हाका खूब हेल्प केल्या वन ऑफ देम तितूंतलो एक आसा एलिस्टर. खूब हेल्प केल्या म्हाका सारकी हिसपा भायर जाता तितली नॅक्स्ट लेवल सारकी सांगूं शकना पळय तितलें. सो आतां मीन वायल हांव स्लो करता. आतां आंटीक म्हाका खूब कितें करूंक जाय. सो आय वील ट्राय माय लेवल बेस्ट. पूण जे तिच्या बद्दल कोण वायट चिंत्ता जाल्यार पयलीं तुमकां सांगता, तिचे दीस बाबडे, तिचो टायम तिकाच खबर ना. खंय आहा खंय ना पळय तो जेजू करता बाबडी. जेजू म्हाका पावता, जेजू म्हाका पळयता अशेंच म्हणटा बाबडी. चुरचुरे बाबड्याचे. तिका आतां जाणटेपणान सुशेगाद न्हिदोंक दी, खावंक न्ही, उठोंक न्ही, बसोंक न्ही. कोणूय तिका 1 रुपया जाग्यार 10 रुपया हाडून दिता न्हू, लेट इट बी, दिवं न्ही. जाणटेपणान पासून कितें तरी खावन बरे भशेन रावन वचो न्ही न्हू. आनी तेजे आनी श्राप घेवं नाका. तेंचे जाणट्यांचे श्राप बरे न्हू, खरेंच बरें न्हू. तुमकां खूब त्रास जातले तुमचे. आयज तुमकां जायना जाल्यार फाल्यां तुमच्या भुरग्यांक जातले त्रास. सो डोंट डू इट. हांवूय पळय म्हाका अशें दिसता, म्हाकाय अशे लोक म्हणटा आसतले कित्याक बाबडो थंय वयता इतले पयस मरपाक, आपणाचें काम धंदो ना हेका.
लोकांक वचून हेल्प करता, कितें गरज आसा, ती जाणटी अशी तशी उलयता आसतले लोक. पूण तें हांव तर घेवन बसलो जाल्यार आय कॅन डू एनीथींग. म्हाका कांयच करचें कशें दिसचें ना. म्हाका तें नाका करपाक. आय वील डू वॉट आय वॉन्ट टू डू. म्हाका कितें जाय तें हांव करतलोच, डेफिनेटली करतलो. सारकें मगो. आनी म्हाज्या एक फ्रेंडाचो बड्डे आसा, विएना फर्नांडीस. आनी शी ऑलवेज तेजो हात पयलो आसता. कोणाकूय हांव हेल्प करूंक वयता न्हू, विएना फर्नांडीस हेजो हात सगळ्यान पयलो आसता. सो गायज, मेन म्हणटा तें हांव तुका म्हाजे कडल्यान आनी अंकिता कडल्यान विश यू ऑल द बेस्ट इन युअर लायफ आनी गॉड ब्लेस यू. हॅपी बर्थडे. आनी बरें राव सुशेगाद, सारकें न्हू हा. आनी तुजे रिलेशनशिपान आहाय तूं, आनी मे गॉड ब्लेस यू. आनी हांवें तुका सांगला, मॅसेज केला इंस्टाग्रामार, तें केल्लेलें पळोवंक जाय म्हाका तुका. सो ऑल द बेस्ट अँड गॉड ब्लेस यू रियली. शी इज अ व्हेरी व्हेरी स्वीट अँड लवींग कॅरिंग गर्ल नो हा. सो गॉड ब्लेस यू वन्स अगेन. आनी एक म्हाका मॅसेज येयल्या सिल्वेस्टरा कडल्यान, तेज्या चेड्याचो खंय बर्थडे आसा. स्टीवन डिसूजा, हॅपी बर्थडे. मे गॉड ब्लेस यू. बरो व्हडलो जा, माय पायचें नांव वयर काड न्हू हा. आनी वेन यू कम डावन टू गोवा, वी आर हियर टू मीट यू. आय नो यू लव माय विडियोज. आमचे विडियोज खंय तो घालून टीव्हीचेर पळयता खंय एवरी डे. आनी ही लव्स माय बायक खंय. प्लीज कम डावन टू गोवा. हांव तुका म्हाज्या बायकीर घेवन वयता रावणाक मागीर. लव यू, गॉड ब्लेस यू. आनी या, सो गायज, आयचे विडियोन इतलेंच. लायक कर, शेअर कर, सबस्क्रायब कर, कॉमेंट करा आनी सांगा आमचे विडियोज कशे आसता पळय ते. डू नॉट स्प्रेड हेट, स्प्रेड लव. मेळटा तुमकां एक नेवे विडियोन. टील दॅन, बाय बाय.